नुस्तेमारीचो हंगाम लागी पावला। हे फाटभुंयेर नुस्तेमारी खात्यान कुडबोना जेटीर पुराय तरेन आडनदर केल्ल्यान कुडबोना बोट मालक संघटनेन तिडक उक्तायली। कुडबोना जेटीर कड्डम बोटी आसात अशें म्हणत कुडबोना बोट ओनर्स असोसिएशनान त्यो काडून उडोवपाची मागणी केली। नुस्तेमारी खात्याची ही निष्क्रियताय संघटनेचो आरोप। तांणी नुस्तेमारी खात्याक 14 ऑगस्ट मेरेन स्क्रॅप जाल्ल्यो ह्यो बोटी काडून उडोवपाचो अल्टिमेटम दिला। कसलीच कारवाय केली ना जाल्यार आमीच ती काडून उडयतले संघटनेन सांगला। डॉक प्रिपरेशन मिटींग अजून करायला ना आणि आमकां फाल्यां परत सीझन चालू केन्ना करायतली आणि केन्ना आमी प्रिपेर जातली जेटी आमकां कळना। आयज फुडें गेल्यार रस्त्यार जायते बॅकवर्ड प्रॉब्लम हे प्रॉब्लम जाला कित्याक रस्ते आहा फटके आनी एक सॉयलिंग सुद्दां केलें ना मातशें टेम्पररी केन्ना करतलो सरकार आमकां पळय आनी तेच परी सरकार मिटींग घेत आहा बोट काडे अजून पसून तें बोट काडून काडलें आनी फिशरीजाक एक पुलीस फोर्स घालून तें बोट काडून जालना आनी आमी एक रिक्वेस्ट केला बोटकारा कडेन आमच्या बाय 15 ऑगस्ट सगळे बोट काडचे ना आम बाय पुलीस फोर्स हाडून ना आमगे बोट मुखार सरून आम 15 ऑगस्ट बोट काडून एनकरेज करतले। जे एजंट आसा ते फिशरीसा कडेन रजिस्टर्ड जाल्ले आनी भितरले मेजर एजंट जो आसता DMA म्हणून आसा तो आमकां बोटकाराक पेमेंट करची पयलींच मातसो डिस्काउंट करता आतां मेळत ना आनी सद्या ना तो म्हणटकीर हातूंत बोटकाराचे खुबशे लॉस जाल्ले आसा। सो आतां आमकां कळपा जाय की हाचो जबाबदार कोण। सो हो आमी रिटर्नी कॉरस्पॉन्डन्स केल्लो आसा की अशे तरेन तुमी जेन्ना कोणूय एजंट रजिस्टर्ड करून घेता जाल्यार ताची जबाबदारी फिशरीसान घेवपा जाय आशिल्ली। 1,25,000 रजिस्ट्रेशन फी घेतलेली आसा प्रत्येक एजंटा कडल्यान पण जेन्ना बोटकार नुस्तें दिता आनी तो जेन्ना पयशे हाडपा वता तेन्ना तो मनीस मेळना म्हणजे बोटकार अल्टिमेटली एट अ लॉस। इवन सीझन चालू जावपाक आतां 2 दीस जाता पण अजून आमचो तो रस्तो जो सामकी गरज आसा तोय जाल्लो आसा। जे बोटी हांगा आमी जे रुल्स करता ती कोर्टान कमिटी केल्ली की बोटकारां कडेन युनियना कडेन जेटी चलोवपा जायना म्हणून फिशरीसा अंडर एक कमिटी केली आनी तुमी चलया म्हटली पण सगळे जेन्ना फिशरीसा कडेन जाले सगळे म्हाका दिसता वस जाल्ल्या कडेन आसा आनी ज्या ज्या जाग्याचेर जी बोट लागपा जाय म्हणून आमी जे प्रोविजन केल्लें तें तशें घडनासतना भलतेच आपणाक जाय तशें करून ते सगळे जे आमचे नॉन ऑपरेटिव्ह बोट्स आसा तेंच्यांनी सगळी आख्खी जेटी ऑक्युपाय करून दवरलेले कडेन आसा जो धंदो चलयता ताका हांगा डिफिकल्टीज जाता। 50% आणि 50% लाकडा बोटी आहा कित्याक आमचे ते लाकडा बोटी लायले न्हू जेटी म्हणून त्या भायल्यान लाकडा बोटी धरता आणि ते सारखे स्लो लागना ते फोर्सान टच जाता आणि आमचे डॅमेज जाता आणि आता लेबरय मेळना मेस्त्री मेळना आमकां लाकडा बोटी काम करपाक खूब त्रास जाता। पूण आमचो फिशरीज मिनिस्टर येयल्लो बेतलाक ताका आमी रिक्वेस्ट केल्ले मातशें एक जेटी सेपरेट कर अर्दी लोकडांक अर्दी लाकडाक कर म्हणून मागीर तेणे आमकां करता म्हणून सांगलेले डायरेक्टर बी आसलो डेप्युटी डायरेक्टर बी आसलो ताका सांगलें तेणें परूसून मागीर वरस जालें कांयच ना। फाटल्या 30 वर्सां सावन जेटीचेर ब्रेक वॉटर सिस्टम मागतात पूण नुस्तेमारी खाते आनी बंदर कप्तान ते कडेन आडनदर करतात अशें कुडबोन बोट ओनर्स असोसिएशनान सांगले। फाटले 30 वर्सां जाली आमी डिमांड करीत आसा की आमकां ब्रेक वॉटर सिस्टम जाय म्हणून। फाटली वर्स म्हाका दिसता अशेंच ऑगस्ट म्हयन्यान आमचो बाणावलीचो आमदार वेंची आनी आमचो वेल्डेचो आमदार क्रूज आनी हांगा बसून स्वता सीएमाक फोन केल्लो आनी तांणी अश्युरन्स दिल्ले की बेगीच्या बेगीन हे रिवर मावथाचेर काम आपूण चालू करतलो आनी बेगीन हे करतलो म्हणून पण अजूनय ते कांयच ना। हाजे फुडें वचून अशें कळलां की पयर जेन्ना रेक्यू क्वेश्चन घातलेले की फिशरीज म्हणटा की ताका जी एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा दॅट इज इन प्रोसेस आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक जेन्ना प्रश्न विचारलो थंय नेगेटिव्ह आन्सर आयला ब्रेक वॉटर सिस्टम म्हणटा ते प्रपोजलच ना म्हणून। सो म्हाका दिसता आमी आतां फिशरमॅन म्हणटा ते तळ्यात मळ्यात जाल्ले कडेन आसा हे आमचे जातले काय ना आनी आमकां लास्टाक वारी कोण कारण ह्या नस्त्याक लागून जी एक फिशिंग एक्टिविटी म्हणून जाताली जाका बिझनस फक्त ऑगस्ट म्हयन्यात चडशे मेळटाले ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर ते बोटी आनी ते एक्टिविटी आसा ती काबार जावचे कडेन पावल्ले आसा आणि फर्दर हाजे मुखार वचून जेन्ना सबसिडी बंद करपाचो असो एक निर्णय सरकारान ऑलरेडी घेतल्या कडेन आसा जाल्यार हाजेर म्हाका दिसता खुबश्यो बोटी आनी बंद पडपाचो चान्सीस आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीष परब आनी निखिल जल्मी।